आता रिंग्ड प्लॅनेट्स 14वें डेफिनेशन आसा रिंग्ड प्लॅनेट्स. हे कितें तुमी म्हणटाले फक्त सॅटर्नाक हे रिंग आसा, सॅटर्नाकूच रिंग्स आसात आनी हे डेफिनेशन कशें जालें. पण माय फ्रेंड्स, इट इज अ डिस्टिंक्ट कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ द आउटर प्लॅनेट्स की हे 4 प्लॅनेटींक रिंग्स आसात. ऑफकोर्स तुमकां मे बी खबर नाशिल्लें, पण ज्युपिटर, युरेनस, नेपच्यून, सॅटर्ना बरोबरूच हांकांय रिंग्स आसात. पण ते आमकां इवन टेलिस्कोपान दिश्टी पडनात. आनी आमचे भितर वयले 4 धाकटे प्लॅनेट्स हांकां रिंग्स नासतात. दॅट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज प्लॅनेट्स. रिंग्स म्हणजे कितें? रिंग्स म्हणजे हांगा तुमकां स्क्रिनार पळयल्यार कळटलें, आमचे जे आउटर प्लॅनेट्स आसा तांकां एक स्पेशल कॅरेक्टरिस्टीक आसा, मून्स, चंद्र किंवा सॅटेलायट. सो रिंग्स आर द डायरेक्ट डेरिवेशन ऑफ द मून्स. कशें? नेपच्यून, युरेनस, सॅटर्न, ज्युपिटर हे 4 आउटर प्लॅनेटांक मून्स भरपूर आसात, भरपूर चंद्र आसात. नेपच्यूनाक, आमचो जो नेपच्यून आसा ताका आज पर्यंत 14 मून्स आमी डिस्कवर केल्या. युरेनसाक 27 सॅटेलायट्स आसात. शनी, सॅटर्न हाका 62 चंद्र आसात आनी ज्युपिटर आमचे जायंट प्लॅनेटाक 67 मून्स डिस्कवर्ड एंड नेम्ड आसात. पण आज पर्यंत 110 ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाल्यात. 110 चंद्र हे एका प्लॅनेटाक आसात. सो वॉट इज द कनेक्शन? रिंग्स आनी मून्स हाचें कनेक्शन कितें आसा? आता अंतरिक्षात भितर हे जायंट प्लॅनेटांच्या भायर एक बॉर्डर आसा. प्रत्येक प्लॅनेटाची एक बाउंड्री आसा, ताका रोश लिमीट म्हणटात किंवा रोशे लिमीट म्हणटात. आनी हे रोशे लिमिटा पर्यंत हे प्लॅनेटांची ग्रॅव्हिटी आनी एनर्जी जबरदस्त आसता, ताच्या भायर कमी आसता. आनी बिकॉज हे व्हडल्या प्लॅनेटांक चड चंद्र आसात, देर आर लॉट ऑफ मून्स, अशे चान्सीस आसा बाय डिफॉल्ट किंवा बाय नॅचरल प्रोसेस. ही थियरी आसा, रिंग थियरी, की जर बाय नॅचरल प्रोसेस खंयचो तरी चंद्र, युरेनस, नेपच्यून तो आनी ज्युपिटर चड लागीं आयलो आनी रोश लिमीट क्रॉस करून भितर आयलो, डेंजर झोना भितर आयलो प्लॅनेटाच्या, जाल्यार प्लॅनेटाची एनर्जी आनी ग्रॅव्हिटी तो फोडून उडयतली, ताका शॅटर करतली, हजारांनी कुडके करतली. आनी ते सगळे कुडके बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटी ऑफ दॅट प्लॅनेट ते ताजे इक्वेटरा भोवती फिरत रावतले आनी रिंग निर्माण जातले. दीस इज द थियरी ऑफ रिंग्स. ताका रोश लिमीट हे बाउंड्रीचेर ती डिपेंडंट आसा. आनी आमी पळयलां की एक्झॅक्टली हे 4 प्लॅनेट जेन्ना स्टडी केल्या, प्रत्यक्ष स्टडी केल्या, तेन्ना कळ्ळां की हे रोश लिमिटा भितर जी बाउंड्री आसा, ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी आनी टायडल फोर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन हे प्लॅनेट चड फास्ट रोटेट करतात. जबरदस्त एनर्जी क्रिएट करतात हे प्लॅनेट्स. आनी कितेंय जर तांचे चड लागीं आयलें जाल्यार ते हजारांनी कुडके व्हरून शॅटर जातले, ब्लास्ट जातले. दे आर क्वायट डेंजरस प्लॅनेट्स. एक्चुअली वॉयेजर, पायोनियर असे जे मिशन्स आशिल्ले, ते मिशन्स प्लॅनेट्सां कडेन गेल्ले, आउटर प्लॅनेट्सां कडेन इन द 1970s. हो खरो फोटो काडिल्लो आसा. सो ब्युटिफूल सॅटर्नाचें रिंग. इवन तुमचे कडेन जर एक धाकटी दुर्बीण आसा, मातशी पॉवरफुलशी, जाल्यार तुमकां दुर्बिणीन सुद्दां हे दिश्टी पडटात इल्लेशे सॅटर्नाचे रिंग्स. व्हेरी फॅन्टॅस्टीक. पण बाकीचे कित्याक दिश्टी पडनात? देर इज अ रिजन. सॅटर्नाचे रिंग आसा इज व्हेरी विजिबल. विजिबिलिटी एक्स्ट्रा हाय आसा ताजी, बिकॉज 90% ऑफ द रिंग इज ओनली आयस. बर्फाचे कुडके आसात, खडे आसात बर्फाचे. अँड बिकॉज वॉटर हॅज रिफ्लेक्टिविटी, चड रिफ्लेक्शन उदक करूं शकता, त्या खातीरूच 90% उदक आसा म्हणून हे रिंग्सांनी इतली ब्रायट आनी सुंदर आमकां सॅटर्नाचे रिंग दिश्टी पडटा. हे पळयात. आनी एक सुंदर वॉयेजर मिशनान काडिल्ले फोटोग्राफ इतले सुंदर आसा पळयात. एक सामकें मन भरून वता. वो एक्चुअल फोटोग्राफ, हे पेंटींग न्ही कोणें केल्लें. इतले सुंदर आसा सॅटर्नाचें रिंग. हे सॅटर्नाक 1 आनी 2 रिंगांनी, नॉट 1 and 2 रिंग्स, सॅटर्नाक हजारांनी रिंगां आसा. आनी ह्या प्रत्येक रिंगाक म्हणटात रिंगलेट्स. आनी ह्या रिंगलेट्सांच्या मदीं डिविजन्स आसात. 7 डिविजन क्लियर दिश्टी पडटात, पूण आनी चडूय आसात, तांकां कॅझिनी डिविजन्स अशें म्हणटात. आमच्या बाकीच्या प्लॅनेट्स ज्युपिटर, युरेनस, नेपच्यून हांकांय बी रिंग्स आसात. पण दे आर डिस्कवर्ड रिंग्स. ते दोळ्यान दिश्टी पडनात. तुमकां स्पेस शटल घेवन वचचें पडटलें हे रिंग्स पळोवपाक. मार्च 10, 1977 हे दिसा जेम्स इलियॉट हे एस्ट्रॉनॉमरान आमच्या युरेनसाची रिंग्स डिस्कवर केली. आज पर्यंत आमकां खबर आसा की 13 काळी रिंगां, तातूंत डार्क आयस आसा आनी डस्ट आसा, डार्क आयस म्हणून ती काळी दिसतात. 13 रिंगां युरेनसाक आसात. फुडें 1984 नेपच्यूनाची रिंगां डिस्कवर जाली. नेपच्यूनाक फक्त 5 रिंगां आज पर्यंत डिस्कवर केल्ली आसा, रिंग्स सर्कलिंग अराउंड इट्स इक्वेटर. आनी फायनली ज्युपिटर
किंग ऑफ प्लॅनेट्स. ज्युपिटराक सामकी सगळ्यात फेंट रिंगां आसा जी दोळ्यान सुद्धा दिश्टी पडची नात. सॅटेलायट लागीं वचून पळोवचें पडटलें इतली फेंट 4 रिंग्स ज्युपिटराक आसात जी फक्त 1979 वॉयेजर 1 मिशनान डिस्कवर केल्ली. Solid or not, these regal leviathans like to encircle themselves with ring systems. All 4 of them have rings, each ring composed of an astronomical number of particles. The particle sizes go from the finest powder that you might ski on in Utah, all the way to boulders or agglomerations of boulders as big as houses. But how did those ring particles come to be there? Well, there are basically 2 theories. One idea says that the ring systems of the giant planets formed by an orbiting satellite that got smashed up because of an incoming projectile of some sort. The fact that they have extensive satellite systems says that there is fuel for the ring machine. If you collected all the mass in Saturn's rings together, you would get a satellite that's roughly the size of Mimas, between 350 and 400 kilometers across. The other view is that a body from the outer solar system, let's say the Kuiper Belt, strayed too close to Saturn and got torn apart. So giant planets tend to have both things going for them, regardless of which camp you believe. They can either attract impactors to smash up the satellites that are there, or they attract the bodies which are in fact the progenitors of the ring systems themselves. that gravitational attraction goes far beyond the ring systems. Terrific tidal forces tear at everything near these planets. आणि एक क्लासिफिकेशन स्पेशल आसा हे प्लॅनेट्सा मदीं जाका हॅबिटेबल प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. हे कितें तें पळोवया. आता हॅबिटेबल प्लॅनेट्स जे पळयले जाल्यार आमकां सगळ्यान मेन कन्सिडर करचो पडटलो आमचो सूर्य, आमचो सन. आणि हे सगळे प्लॅनेट्स आमी बाजूक दवरुया आमचे गॅस जायंट्स, बिकॉज गॅशियस प्लॅनेट्साचेर तर लायफ आसपाक शकना. हॅबिटेबल प्लॅनेट्स म्हणजे जाचेर हॅबिटेशन किंवा लायफ आसपाक शकता. हाका इवन आमी गोल्डीलॉक्स प्लॅनेट्स किंवा कॉम्फर्ट झोन प्लॅनेट्स अशेंय म्हणटात. आता हे झोनान मर्क्युरी आनी विनसूय येना हे आमी काडून बाजूक दवरुया. मर्क्युरी चड लागीं आसा सुर्याच्या आनी विनसान हांवें सांगलें न्ही पॉयझनस एटमॉस्फियर आसा कार्बन डायऑक्सायडाचो, तुमी कशें जगूंक शकतले. सो कॉम्फर्ट झोनान जे प्लॅनेट्स आसात सुर्या कडल्यान ते फक्त 2 आसात, आमचो अर्थ आनी आमचो मार्स. ओन्ली 2 प्लॅनेट्स. हाका कॉम्फर्ट झोन प्लॅनेट्स किंवा हॅबिटेबल प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. आता एस्ट्रोनॉमीन डिस्कवर केला की प्लॅनेट्सांचेर लायफ कित्याक आसता. हे 2 प्लॅनेट्सांचे जे क्लासिफिकेशन आसा कॉम्फर्ट झोन प्लॅनेट्स हे कित्याक आयले हे पळोवया. अशें सायन्सान डिस्कवर केलां की सुर्या सारको जो स्टार आसा त्या स्टारा पासून 150 मिलियन किलोमिटराचेर जर एक प्लॅनेट आसा जाल्यार त्या प्लॅनेटाचेर हे सुर्याची हे नक्षत्राची इतलेच गरमी आनी इतलोच उजवाड हे प्लॅनेटाचेर पडटलो वीच वील कीप द प्लॅनेट इन लिक्वीड स्टेट. जर अर्थ मातशें लागीं आशिल्लें विनसा भशेन जाल्यार सगळें वाफ जावन वतलें आशिल्लें उदक. जर अर्थ आमचे पयस आशिल्लें मार्सा भशेन जाल्यार झेल जावन वतलें आशिल्लें उदक. सो एट द रायट प्लेस, कम्फर्टेबल प्लेस, एट द गोल्डीलॉक्स प्लेस इन द सोलार सिस्टम आमची ही सुंदर अर्थ आसा जाचेर बिकॉज ऑफ द डिस्टन्स 150 मिलियन किलोमिटर्स वॉटर कॅन एक्झिस्ट इन लिक्वीड स्टेट. कितली सुंदर आसा आमची प्लॅनेट. विचार करात हे प्लॅनेटाचेर एट द सेम टायम उदक, सॉलिड, लिक्वीड आनी गॅस हे 3 स्टेटीन फिट जाता. दॅट इज वाय हे प्लॅनेटाक म्हणटात द मोस्ट ब्युटिफूल प्लॅनेट इन द युनिवर्स. हे क्लासिफिकेशन सामकें सुंदर आसा. पूण आमचे जे हॅबिटेबल झोन प्लॅनेट्सान हांवें तुमकां सांगलें की मार्सूय आसा. आतां तुमी विचार करतले की मार्सार लायफ आसा काय. अशी थियोरी आसा की एट वन टायम इन हिस्ट्री मार्सारूय लायफ इवॉल्व जाल्ले किंवा ते अजून इन बॅक्टेरिया फॉर्म आसपाक जाय. तेच खातीर न्ही तर शोध लावपाक आमी इतले लाखांनी करोडांनी डॉलर्स स्पेंड करून मंगळाचेर कितें कितें यानां धाडीत आसात. भारत सुद्दां इंटरेस्टेड आसा मंगलयान धाडून. आतां मंगलयान 2 बी वचपाचें आसा. फुडें मार्सार एस्ट्रोनॉट्स लँड जावपाचे आसात सोदून काडपाक ओन्ली वन थिंग वेदर लायफ एक्झिस्ट्स. कित्याक? बिकॉज हे जे हॅबिटेबल झोनान नॉट ओन्ली अर्थ बट मार्सूय पडटा.
बिकॉज एटमॉस्फियर मार्साचो सामको कमी जाला, थीन जाला आनी अल्ट्रावायलेट रेस आमच्या सनाचे डायरेक्ट मार्सार पडटात. सो मार्साचे जे लायफ आशिल्ले मे बी ते सगळे काबार जाले. ऑर मे बी मार्सार जे लायफ आशिल्ले ते अंडर द ग्राउंड बॅक्टेरिया आनी व्हायरस रुपान भितर गेलां आसतले आनी मार्सार उदक आसा, लिक्वीड वॉटर्स फ्लो जातात, थंय खंय तरी हे लायफ इन बॅक्टेरियल फॉर्म अजून जिवंत आसतले. अशे होप्स आसा की आमच्या सोलार सिस्टमान अर्थ सोडून मार्सार सुद्दां मे बी लायफ फॉर्म जावपाक शकता. तर इश्टानो, हे सोलार सिस्टमा बद्दल आमी आज पळयले आनी थोडे खूब आसा पळोवपाचें. थोडे थोडे करून आमी पळोवया, नाल्यार सगळे विसरून वतले. तर आमचे रिंग्ड प्लॅनेट्स, जे इनर प्लॅनेट्स, आउटर प्लॅनेट्स, ही सगळी डेफिनेशनां आमच्या सोलार सिस्टमाची आज आमी पळयली. पण सोलार सिस्टमान जो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा आमचो सन, ताजे बद्दल कितले शिकपाचें आसा. हे सोलार सिस्टमान एक एक प्लॅनेटाचेर जी स्पेशालिटी आसा, एका घरातले एक 10 लोक एका सारके नासतात, प्रत्येक वेगळे असतात, प्रत्येकाक वेगळे व्यक्तिमत्व असता. तशेंच ही एंटायर आमची सोलार सिस्टम कितली सुंदर, कितली युनिक, आणि त्याच खातीर म्हाका दिसता इट इज स्पेशल अँड इट इज अ ब्लेसिंग टू स्टे इन दीस सोलार सिस्टम. एक वरदान आसा आमकां मनशांक हे सोलार सिस्टमान रावपाक. पण ऑल अवर लायफ आमी हे सोलार सिस्टमान रावून सुद्दां हाजे बद्दल कितले शिकतात. आमच्या भोंवतणी जो अंतरिक्ष आसा, जो सैम आसा, ताजे कडेन कितले पळयतात. विचार करात. हे सोलार सिस्टमा बद्दल, हे अंतरिक्षा बद्दल विचार करीत रावात. आज म्हाका निरोप दियात. प्रोग्राम पळयल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं. फीडबॅक तुम्ही जबरदस्त धाडटात, हाज्या बद्दल देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. प्रत्यक्ष मेळून म्हाका ऑलमोस्ट असो दीस ना जातून म्हाका लोक कितें तरी बरें सांगत असतात अबाउट दीस प्रोग्राम. थँक्यू टू एवरीबडी. पण काबार जावं ना, प्रोग्राम अजून चालू आसा. सो फीडबॅक अजून तुम्ही धाडात, हांगा धाडल्या जाता. सकयल आमची ईमेल आयडी आसा. आज म्हाका निरोप दियात. नेक्स्ट वीक एक स्पेशल कॉन्ट्रोवर्सी हांव टॅकल करपाचो आसा. कॉन्ट्रोवर्सी म्हणल्यार खूब जाणां म्हणटात 8 प्लॅनेट आसा, खूब जाणां म्हणटात 9 आसात. कितलीं आसात? प्लुटो आसा काय फुटला, तो खंय गेला? प्लुटोचेर उजवाड घालुया. प्लुटो पळय, तुमकां हांगा दिसता आज सोलार सिस्टम मॉडेलान प्लुटो नाशिल्लो, तो खंय गेला, खंय भोंवडेक गेला. सो प्लुटोक आमी स्पेशल विजीट दिवया नेक्स्ट वीक फुडल्या एपिसोडान अंतरिक्ष अप अप एंड अवे हातून. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. Mercury, Venus, Earth and Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system. These are the planets in our solar system.